एक नदर घालता म्हज्या जिवितांत अंतस्कन जागोवन करता विचार कसो हांव जियेता कसो हांव वावुरता कसो ह्या संवसारांत दुसऱ्या सोवे वागता जिवीत खरेंच एक उमाणें संवसारांत फाल्यां पळोवंक ना कोणें कितें घेवन आयला इश्टा कितें घेवन येतलो चार दिसांचो संवसार सगळे हांगाच सुट्टलो बरेपण करीत जाल्यार ओतम्याक बोर मोज्या जोडटलो खोट्यापणान तूच म्हणून देवाक कसो उलयतलो कितें घेवन आयला इश्टा कितें घेवन येतलो चार दिसांचो संवसार सगळे हांगाच सुट्टलो बरेपण करीत जाल्यार ओतम्याक बोर मोज्या जोडटलो खोट्यापणान तूच म्हणून देवाक कसो उलयतलो विचार आयजूच हांव करता म्हाका कितें जाय पातकान जे मोडटात म्हाका वोटपण माथ्यार बसला आशेक हांव लोबडोला पेल्याक मोगान लेखूंक सारकोच हांव विसरला मनाचेर इल्लोसो मागता उजवाड खोटेपण देवा म्हजे हांव कुयस्कार कितें घेवन आयला इश्टा कितें घेवन येतलो चार दिसांचो संवसार सगळे हांगाच सुट्टलो बरेपण करीत जाल्यार ओतम्याक बोर मोज्या जोडटलो खोट्यापणान तूच म्हणून देवाक कसो उलयतलो कितें घेवन आयला इश्टा कितें घेवन येतलो चार दिसांचो संवसार सगळे हांगाच सुट्टलो बरेपण करीत जाल्यार ओतम्याक बोर मोज्या जोडटलो खोट्यापणान तूच म्हणून देवाक कसो उलयतलो
Here's an easy question for you. At least I think it's easy. What's the motto of the Marine Corps? Did you say Semper Fidelis, or the abbreviated version that Marines use with one another, Semper Fi? Hello, Father Kubicki here, and I thought of that motto in conjunction with today's saint, who began life with the name Mark Roy, but changed it to Fidelis when he became a Capuchin Franciscan friar in the year 1612. The Marines use that motto, Semper Fidelis, or always faithful, to describe their loyalty and commitment to one another. I'm not exactly sure why St. Fidelis chose that name, except that there were earlier saints who had that name, or perhaps he was hoping that with the name he would also find the virtue. And what a virtue it is to be faithful. It isn't easy. I think that's why so many people today fear making a commitment. They're afraid of being faithful to permanent vows in marriage or religious life or the priesthood. But those who are faithful through good times and bad are people we tend to admire. We appreciate commitment and faithfulness. No, it isn't easy, and if we relied on ourselves, you could probably say it's even impossible. But what's impossible for us isn't for God. Jesus said so, and he said it most clearly with his own life. He was faithful unto death, death on a cross, and the Father blessed his faithfulness, raising him from the dead. And Saint Fidelis, well, he was true to his name, faithful unto death as a martyr. With God's help, such courageous faithfulness is possible.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार हे आयचे मिसाचे भेटेन आयचे मिसाचे भेटेन करीत भाशेन हांव म्हजेच पासत देवाक आर्गां दितां आयज म्हज्या जल्माच्या दिसाक म्हजे बरोबर आयज जायतीं जाणां आपणाचो जल्माचो दीस मनयतात तांचे सगळ्यां पासतूय आमी मागुया. फादर लुईस गोम्स आपलो जल्माचो दीस मनयता. सिस्टर जोविता फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच स्विझल लुकस जॉर्ज डॅफ्नी एनी लोबो आपलो जल्माचो दीस मनयता. आयज सचिन तेंडुलकरूय आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेय पासत मागुया. आयज आमच्या राज्याचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेय पासत मागुया. कोविड पिडीन आपणा पासत मागूंक लायतात. गिडन सांता मारिया, गॅविन, डॅफ्नी, जॉर्ज आनी तेच बरोबर आनीक जायतीं जाणां आसात आपणाची नांवां धाडल्यांत तांणी आपणा पासत माग म्हूण तांचे सगळ्यां पासत मागुया. आयचें मिसाचें दुसरें इंतेसांव आरमिता डिकोस्टा हिच्या ओत्म्या पासत आमी भेटयता. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जिवीत एक देणे आयज केरीत भाशेन देवाक आमी दिनवासताव. ताणें आमकां डॉक्टर फादर बॉलमॅक्स पेरेरा आमचो गांवचो पादविगार एक देणे कशें फावो केला. हे ताच्या 45 वर्सां खातीर बापाक केरीत आर्गां दिवया. आपल्या जिवितांत तशेंच आपल्या वावरांत सदांच पोरचे खातीर तो उत्तम वावुरता. देवान ताचेर आनी ताच्या पाद्रीपणाच्या जिविताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत देवाक आर्गां दिवन ताचे खातीर मागुया. रिचा भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक देवान विचून काडल्यांत आपणाक विस्वाशी रावूं. आयज भाग्योन फिदेलिस जो यादनीक ताची परब आमी मनयता. देवाक आर्गां दिवया आनी जायतीं आमकां असलीं देणी फावो जावं म्हूण मागता आसतना आमी एकामेकाच्या बऱ्या पासत वावरूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. आनी जायते पावटी घडये आमकां मेळ्ळले सयेक आमी फाटीं उडयल्यात. जायते पावटी देवाचो उलो आयकूंक घडये आमी निबोर मनाचीं जाल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून कणाक सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं बातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे
सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, म्हज्या पुण्या खातीर न्हय पूण तुजेच उतरां वर्ते उदार कृपेन तुज्या कुटुंबाचेर तुवें म्हाका अधिकार दिलोय. म्हज्या मुणयारपणाचे कायदे संपूर्णयेन पाळूंक आनी म्हजे जबाबदारी काल आसलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक म्हाका कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. आख्ख्या जुदेयांत, गालियांत आनी सामारियेंत पवित्र सभा सवस्थायेन जियेताली आनी सोम्याची भक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन भरून तो वाडत वेताली. गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रू शेकी लिड्डेंत रावतल्या भक्तांशी पावलो. थंय ताका एनियास नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो खाटीर पडलेलो आसलो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनियास, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कर. आनी तो रोखडोच उठलो. लिड्डेंत आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी तीं सगळीं भावार्थ धरून सोम्याशी परतली. जोपा नगरांत ताबिता ग्रीक भाशेन दोरकास नांवाची एक भक्तीन आसली. आपल्या जिवितांत ती सदांच खूब दयाल करण्यो करताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. तांणी तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडांत दवरली. लिड्डा जोपाक लागीं म्हणटच पेद्रू थंय आसा म्हूण तांणी आयकलें. ताकतीन दोगां मनशांक ताचेशी पाठयले अशें सांगून, जाता तितलें बेगीन आमचेशी ये. तांचे बरोबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतच ताका तांणी उचल्या कुडांत व्हेलो. ताका वेडो घालून सगल्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक दोरकासान आंगली आनी येर वस्त्रां केल्ली तीं ताका दाखोवंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सगल्यांक भायर धाडली आनी दिंबी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन परतून ताणें म्हणलें, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळयोवन ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भक्तांक आनी विधवांक आपयली आनी ती जिवी जाल्या म्हूण ताका दाखयलें. ही खबर सगल्या जोपाक गाजली आनी जायत्यांनी सोम्याचेर भावार्थ दवरलो. देवाचें उतरें.
आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, खोशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तल्या. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, खोशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तल्या. परतून मोडया. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, खोशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तल्या. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचे पात्रू बातलो. जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, खोशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तल्या. सुबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार, सर्वेस्परा केल्यो आंगोन्यो पालतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचे मरण मोलादीक. जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, खोशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तल्या. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुजे चाकोनीचो पूत. म्हज्यो साखली तुवें तोडून उडयल्याय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, खोशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तल्या. उद्गार. Survispor तुमचे सोवें आसूं, जुआवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कठीण लागता, कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणाचेच अस्तंगी जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यात तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत, पूण तुमचे मदें विस्वास धरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास धरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणा आसलो. आनी ताणें म्हळें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशीं येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण पाटी सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवनां जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं, आनी तूं देवान संस्कारलेलो म्हूण आमी सत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मुदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या? तुजे सवे आसात उतरां सासणाच्या जिविताचीं. भाव भयणीनो, सासणाच्या जिविताचीं उतरां जरी तर आमकां मेळत जाल्यार आयज आमी जण एकलो कितें करतले अंगाय? ओ सासणाच्या जिविताचीं उतरां उमके सुवातेर, उमक्या जाग्यार, उमक्या मनशा सवें मेळटा म्हूण आमकां कळ्ळें जाल्यार कितें करतले अंगाय आमी? दुबाविरेत आमी ते सुवातेर वेतल्या, त्या जाग्यार वेतल्या, त्या मनशाशी वेतल्या, आनी हें सासणाचें जिवीत, वो सासणाच्या जिविताचीं उतरां आमकां मेळटात तीं आमचीं करून घेतल्या. जेजू सासणाच्या जिविताचीं उतरां घेवन आसा. वो खुद जेजू हें सासणाचें जिवीत, कित्याक ताचे सवें आसा हो सासणाच्या जिविताचो आत्मो आनी तोच जावन आसा जिवीत. हें समजून घेवंक जायत्या जाणांक आज पासून अवघड लागता. जायत्या जाणांक आमच्या मदल्या कडेन तें केन्नाच समजचेंय ना. थोडीं जाणां दोळे धांपून तें मानून घेतात, थोडीं जाणां ताचेर जायते प्रश्न करतात, त्या प्रश्नांक जबाब मेळना तेन्ना आपणाचेंच एके भाशेन अर्पण करतात, सरेंडर करतात. जाल्यार थोडीं जाणां असलीं आसात तीं फकत प्रश्नूच विचारतात, जबाब मेळ्ळ्यारूय घेना आनी जबाब मेळना तेन्ना निराशीपणान एके भाशेन सांडलेलीं आसात. जेजूच्या काळार जाल्लें, जेन्ना जेजू आपणाचेच विशीं उलयतालो, हांव स्वर्गार तावन देंवलेलो जिवो उंडो आनी खरो जिवो उंडो जो हांव दितलो तो जावन आसा म्हजें मांस आनी म्हजें रगत. हीं उतरां जेन्ना जेजू उलयल्लो तेन्ना आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकल्या ती पयली वड. जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें अवघड लागता, कोणाच्यान असलें आयकून घेवंक जाय. आयज जायते भाशेचीं असलीं उतरां आसात जीं मानून घेवंक आमकां जायत्या जाणांक अवघड लागता. आयज जरी तर आमी सृश्टी सांबाळपाचे विशीं उलयत जाल्यार तें मानून घेवंक आयज जायत्या जाणांक अवघड लागता. आयज ह्या संवसाराची राखण आमच्या हातान दिल्ली आसा आनी ती आमी राखण करूंक जाय आनी ही राखण आमी करूंक उमके उपाय घेवंक जाय अशें सांगत जाल्यार जायत्या जाणांक तें मानून घेवंक अवघड लागता. भोव करून जेन्ना जें कितें आमी आयकता तें आमचेरूच आड वेता, आमच्या फायद्याचेर आड वेता, आमचे आशेचेर आड वेता.
तेन्ना तें मानून घेवपाक आमकां जायत्या जाणांक अवघड लागता. आनी असल्या वेळार जो कोण सांगपी आसा, जो कोण उलोवपी आसा, ताची सवय हींच उतरां जातात. तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जाय. कित्याक आयकून घेवप असल्यो वस्तू? जो कोण तें आयकता आनी तें आपल्या जिवितांत पाळटा, जेजून सांगून दवरलेलें आसा, तो आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका मनशा सारको, विस्वासी मनीस. आनी असल्या विस्वासी मनशा सवेन जिवीत आसा. ताचें घर खोडपार बांदलेलें उरतलें. कितलेंय वादळ मोड मारूं, कितल्योय आडकोडी येवं, तें पडचें ना. ह्या पासत हें उतर जो कोण मानून घेता आनी त्या प्रमाणे चलता, ताका फायदो आसा. आनी जो कोण तें उतर मानून घेना, ताणें आपलें घर बेश्टें रेवेर बांदलेल्या भाशेन. कित्याक जायते फावटी अशें घडटा, जें कितें आमी आयकता, जें कितें उलोवपी आसात ते उलयतात, तें आमी जायते फावटी मानून घेता. वय, तूं सांगता तें सारकें आसा, तुवें बरो उलयलो, तुवें बरें सांगलें, हें आमी जायतीं जाणां म्हणटा. पूण तें मानून घेवपाचे वेळार आनी तें आमच्या जिवितांत घालपाच्या वेळार जायतीं जाणां कूस मारतात, फाटीं सरतात, रेवेर आपलें घर बांदलेल्या भाशेन. आनी रेवेर बांदलेलीं आसात ती म्हणल्यार जी फाटीं सरतात ती. जेजूक जेन्ना हें गमून आयलें तेन्ना दुबावविरेत एक मनीस कसो जेजूक ही दूख भोगली, खंत भोगली भितर. कित्याक हांकां हांवें वेंचून काडल्यात, तांकां हांवें शिकयल्यात, तांकां हांवें जेवण दिलां, हें सगळें दिलां आसतना आतां तीं फाटीं सरतात. कित्याक जें कितें सांगलां तें मानून घेवंक तांकां आडकोड जाता. आनी कोणाकूय जरी तर आडकोड जाता जाल्यार आमी पळयता जेजू कोणाकूच बांदून घालिना. बरें, जरी तर मानून घेवपाचें ना, फाटीं सर. आनी अशें जायत्या जाणांनी केल्या उपरांत जेन्ना जेजू आपणाचेच विशीं सांगता आसतना जिविता विशीं तांकां सांगता, मांस कित्याकूच उपकारो ना, आत्मो की जिवीत दिता. आनी म्हजीं उतरां जीं हांव उलयतां तीं जावन आसात आत्मो आनी जिवीत. आनिकूय जायतीं जाणां फाटीं सरलीं. असल्या वेळार आपणें खेरीत विचून काडलेल्यांक जेजूचो हो प्रश्न, तुमी वचूंक सोदतात? देवाचें राज बांदून येतलेंच. जांकां हो प्रश्न विचारला तांकां फकत इतलें, तूं त्या देवाच्या राजाचो भागीदार आसचो न्हय. भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक ह्या देवाच्या राजाचीं भागीदारां जावंक जाय. आमकां सगल्यांक ह्या जिविताचीं भागीदारां जावंक जाय. आनी आयचें वाचप आमकां, आयच्या पयल्या वाचपान आमकां कळयलां ते भाशेन जें कितें हे ओस्तोरे सवें घडलें. दोरकास वो ताबिता लिड्डा ह्या गांवांतली, जंय ही ओस्तोरी सगळें बरें करताली, तिच्यो बऱ्यो करण्यो सगल्यांक आवडटाल्यो. आनी ती जेन्ना बरी ना जाली आनी ती जेन्ना मेली तेन्ना सगल्यांक खंत भोगली. कशेय भाशेन तिका परतून आमचे मदें हाडूंक जाय. तेन्ना पेद्रू थंयसर आसा म्हूण आयकलें तेन्ना तांकां जाता तितलेंय करूंक प्रयत्न करूंक पेद्रूशी वचून ताणें ताका हाडलो. ती जिवी जाली, कुडीन जिवी जाली, पूण त्याहून चड ती आत्म्यान जिवी जाली. जेन्ना तिणें ज्यो बऱ्यो करण्यो केल्ल्यो ताचो उगडास सगल्यांनी केलो. तिचें आसणें थंयसर आसप म्हणल्यार जायतीं जाणां जीं कोण दुसरीं आसात तांकांय हें बरेंपण दुसऱ्या सवें करूंक एक उत्तेजन मेळटा, एक इन्स्पिरेशन मेळटा. हें जाणा जावन तांणी तिचे पासत ही विनंती केली. भाव भयणीनो, आयज जे परिस्थितीन आमी आसा, सगळे वाटेन घडये मरण आमकां दिश्टी पडूंक लागलां. आमचे बराबर आयज आसलेलो फाल्यां ना जावपाक शकता. आयज जिवितान आसलेलो फाल्यां मरणाक सांपडूंक शकता. भोव करून ही कोवीड-19 पिडा जे भाशेन पसरपाक लागल्या, ही सेकंड वेव जेन्ना आयिल्ली आसा तेन्ना हाचे मुखार घडये थर्ड वेवूय येयत अशेंय म्हणटात. म्हणटच मरण आतां आमचेर सगळे वाटेन पसरलेलें आसा. एके भाशेन मरण आमकां गिरासूंक लागलेलें आसा. जाल्यार असल्या वेळार सदांच जिवी रावूंक कितें करचें? आयज जें कितें देवाच्या उतरान आमी आयकलां, बऱ्यो करण्यो करून देवाच्या उतराचेर विस्वास धरून आनी जीं उतरां पेद्रून जेजूक म्हणलीं, सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या? तुजे सवें आसात उतरां सासणाच्या जिविताचीं. ही जेजू सवें आसलेलीं सासणाच्या जिविताचीं उतरां घेवन आमी आमच्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो करीत वेता. जें कितें बरें आसा ताचे वाटेन उबीं रावता, सोत उलयता, आमची प्रितूम, आमची सृश्टी राखूंक
फुडें सरता एकामेकाचे हक्क राखूंक मुखार येता तेन्ना आमकां हें जिवीत फावो जातलें. होच जेजू आपणाचें मांस रगत दिवन आमकां पोसता ह्या आल्ताराचेर नव्यान हाजीर जाता. ह्या उण्या सोऱ्याच्या रुपान हे पवित्र मिसाचे भेटेन देवाक दिनवासून आमी ही भेट भेटोवया आनी जेजूक आमचे भितर घेवन सासणाच्या जिविताचीं उतरां आमचीं करुया. सगळीं उबी रावया. थोडीशी आमची मागणी आमी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. आवय बापूय एक खेरीत देणें आपल्या भुरग्यांक. ह्या वेळार खेरीतपणी मागुया फादर बॉल्मॅक्साच्या आवय बापूय आनी कुटुंबा पासत तांकां सदांच बरी भलायकेन राख आनी सांबाळ आनी शांतीन आनी सवस्कायेन बोर म्हूण मागुया. फादर बॉल्मॅक्स आमकां चिखलेचे फिरगोजेक एक खेरीत देणें. आयज ताच्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आनी ताच्या बऱ्या वावराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक देवान आपले कुरपेन भरून तांचो वावर फुडें व्हरूंक तांकां आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जायतीं आमचीं भाव भयणां आयज कोविड-19 हे पिडेक लागून कोश्टवतात. देवान तांकां आपले पेकोवणेचो हात लावन बेगीनूच बरीं केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. जी कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांचेय पासत मागुया. वेगवेगळे तरेन आपणा पासत मागूंक लायला, तांचे सगळ्यां पासत मागुया. सर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय तुजे काकलुतीन आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Tukas
म्हज्या भाव भयणीनोय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या मानाक आमी भेटयता ती देणी स्विकार कर. ह्या बलिदानान तुजो पुतूच याज्ञीक आनी बोली ताचे तुजी नदर घाल आनी ताच्या याज्ञीकपणान म्हाका वांटो दिलाय देखून ताचे सवें म्हाकाच भेटोवन हांवूय तुका मानता तसलो याज्ञीक आनी बोली जावंक निर्मी. ह्या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान वपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी मुळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या निसासनी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक
तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासोत ते वारोतले हे मोशा उगडासा कुरात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सायबा कोणाशी म्हूण आमी बेतल्या तुजे सवे आसात उतरां सासणाच्या जिविताची. हीच सासणाच्या जिविताची उतरां आमी घेवन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता जशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिरी संस्काराच्या पातकापेली आमची काकूत कर. देवाची शिरी संस्काराच्या पातकापेली आमची काकूत कर. देवाची शिरी संस्काराच्या पातकापेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया. बाग्योन बापा, सासनाच्या देवा, सुर्गीच्या उंड्यान तुवें म्हाका घोटाय दिली आनी नव्या कोराराची काल्स म्हाका पिवंक दिवन म्हजें काळीज संतोशान भरलें. तुजी सेवा विस्वाशीपणान करूंक आनी सगळें म्हजें जिवीत मोगान आनी धिरान मनशाचे सोडवणे खातीर खर्चूंक हें सर्गीचें जेवण म्हाका सोकोत दिवं. सगळ्या म्हज्या भावा भयणी बरोबर हें प्रार्थन तुजे मुखार घालता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबडीन सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. म्हजे पासत तुमी आयज मागलां आनीक सदांच म्हजे पासत मागतात म्हूण हांव जाणा आनी सगळो तुमचो आदार सहकार मेळटा त्या पासत
आयच्या दिसा खेरीत भाशेन तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुमचेर तुमच्या गोराब्यांचेर आनी तुमच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागता. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स. बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर ये बताऊँगी और अगर आप लोग सेफ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस. जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है. बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं हैं. इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है. वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज़ सेफ रहो. अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो.
हम यंग लोगों को देख रहे हैं. I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator, and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So sorry. I think ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है, हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, बिकॉज we've not been so helpless. Okay, so most importantly, please take care of yourself. Right now COVID is everywhere around you. Okay, तो अगर आप घर से बाहर निकलो, maybe you're meeting your friends, maybe you're meeting your family, it does not matter, you have to be masked. Okay, just because आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता. यू कैन स्टिल गेट कोविड. तो प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स. अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए. मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए. दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए. डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन. Get in touch with me obviously immediately. And most importantly, आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है, उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में. फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है. इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश करें, और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो प्लीज़ लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट, हु हैव निमोनिया, हु नीड ऑक्सीजन एंड हु विल नीड टू बी अंडर वेरी क्लोज मेडिकल केयर. थर्ड थिंग, इफ़ यू हैव नॉट टेकन द वैक्सीन, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है किसी भी कारण से, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको वैक्सीन की हिचक हो सकता है आपने कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ा हो कि वैक्सीन की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है. इट्स अनट्रू. प्लीज़ टेक योर वैक्सीन. ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के 2 वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं, उनमें डेफिनेटली हमको सीरियस इन्फेक्शंस कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है. सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग. ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. डू नॉट टेक COVID-19 lightly. Please pray for the people in the hospital, and please pray for the families and the caretakers of all these people in the hospital. उनको आपके प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखें. ओके, एंड बस घर पे रहो. आप कुछ हफ्तों तक सिर्फ घर पे रहो, जब तक हम ये सिचुएशन ऐसे हैंडल कर सके कि हम एटलीस्ट कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले सके. फ़िलहाल हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है बेड. तो आप सोचिए कि इट्स एन एब्सोल्युटली हेल्पलेस सिचुएशन. ओके, आई थिंक अगर हम सब इतना ध्यान रखेंगे, वी विल डेफिनेटली कम थ्रू दिस सेकेंड वेव वेरी वेल. Okay, and then we will have to work on not allowing a third wave. So थर्ड वेव का हम बाद में सोचेंगे, वो तो नहीं आना चाहिए, पर जो ये सेकेंड वेव है, इससे हमको कोई भी हालत में एकदम सेफली निकलना है. ओके, टेक केयर. आई रियली लव यू. गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स.
Patko